लिव्ह हॅप्पी ही संस्था आसगाव गाव शाश्वत मॉडेल गाव करपाच्या हेतून सतत कार्य करीत असता. या संस्थेच्या मार्फत गावच्या लोकांचे मार्गदर्शनूय जाता. या एनजीओची बसका शेनवारा हॅप्पी होम हांगासर जाली. RDX गोवा खातीर आसगावच्यान सुशील शुक्ला. And this is our community center, running for past 7 years and working in harmony and peace, in holistic approach to the community. आमचे गांवकार, आमचे villages एकठांय उरपाक आमी खूब वावुरता. But त्या कारणापासून we are working on the waste management solution for past 3 years. We are working on underprivileged children. We are working with the women. We have a self-help group of women. So we are working on all the grounds. But there is one factor where we cannot work on: mobilizing. आयच्या डेटीन तुम्ही बारीक नोट करशी जाल्यार हो शेजारी त्या शेजारी कडेन उलयना, तो शेजारी हेजे कडेन उलयना, हे आमचे डिफरन्शिएट जाले आहा. त्या कारणां पासून एंड वी आर स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन चायल्ड सेंटर्ड सस्टेनेबल विलेज मॉडेल. हें म्हणल्यार कितें? हें म्हणल्यार आमी सगळे पळय करता आमचे पुर्वजांय कशें जियेताले तसलें. हो म्हाका तें दितालो आनी तो ताका एक्सचेंज करून आनी कितें दितालो. हेका म्हणटा आमी सस्टेनेबल मॉडेल. हो सस्टेनेबल मॉडेल कसो जातलो? unless and until हे सगळे जाग्यार पडचे ना जाल्यार हें जावपाक एकदम मुश्कील. सो आयज आमी हें घडून हाडलां. हे सुवातेर हॅपी होम म्हणटा ते सुवातेर एज अ कम्युनिटी सेंटर हे सुवातेर आमी घडून हाडलां. हे गांवचो सगलो लोक आमी एका जाग्यार येयल्या. आमी एक विलेज एज अ मॉड्यूल कशी करीत, एक प्रोटोटायप कसो करीत आनी मागीर ते दुसऱ्या लोकांक दाखयत, हें सोंपें पडटलें लोकांक दाखोवपाक. सो त्या कारणां पासून आमी आमचो फोकस इन ऑर्गेनीक फार्मींग, एग्रीकल्चर, लोकांक एड्युकेशन, फॅमिली, हेल्थ, स्पेशली गार्बेज ह्या मुद्द्याक घेवन आमी आयज ह्या हॅपी होमान कम्युनिटी सेंटरान ही मिटींग हाडल्या की कितें लोकांचे एज अ ओनर्स तेंच्यांनी ओनरशीप घेवन आपलो व्यू, आपलें कितें मतीन आहा ही गजाल सांगून हेजेर आमी काम करतले, कित्याक लोकांन इनवॉल्व जावंक जाय ह्या गजालीन. सो ह्या कारणां पासून आमी हिंगा सगळे एकठांय जाले ह्या हॅपी होमान.